संतोषान बापाया मंदिरात आयल्या स्तुती तुझी करूंक हांगा आमी जमल्या प्रणाम करून उपकार आठवून भेटयता अर्गा बलिदान जय जय बापा जय जय तुका जय जय तुका जेजू क्रिस्ता जय जय तुका पवित्रत्म्या जय जय तुका त्रिएक देवा जय जय बापा जय जय तुका जेजू क्रिस्ता जय जय तुका पवित्रत्म्या जय जय तुका त्रिएक देवा. मगर बाबणी नाव तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. आज ही पवित्र सभा आज विशेष करून जेजू सक्ता सर्वां सोरा आसा म्हणलें फेस्त आचरण करता, क्रिस्तरायाची परब आचरण करता. ह्या संदर्भार आज ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां मोगोसो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. ह्या संदर्भार देवान आपणाक केले उपकारांक जावन मीस भेटयता. रोनाल्ड सांगटीस आनी गुटाम संपिगे तांचेर ते बसून विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. आमी समेस्तां बसून मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुगडास कडून तांचे बसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मुगचनो देवस्तुती वर्साच्या निमाण्या आयतारा जिजू रायाचे फेस्त आचरण करूंक एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सुमेच्या जेवणात वांटली जावंक सुमेचे विधी बवारी संगता जमल्या. आयची देवस्तुती जिजूनो आशिल्ले शांती समाधानाचे आनी मोगाचे राज्य विस्तारूंक आपण दिता. जिजूनो ताच्या राजांत आशिल्ले शांती समाधानान आनी मोगाचे वातावरण रचूंक आनी त्या गतीर वावरूंक गरजेची कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. सुमयाचे राज्य तें शांती समाधानाचें राज्य. सोम्याचें राज्य तें सर्गेचें राज्य. खंयसर शांती आसा, खंयसर समाधान आसा, खंयसर मोग आसा ताका देवाचें राज्य म्हणटात. आनी असलें राज्य स्थापन करूंक जेजू आयिल्लो. आनी असलें राज्य स्थापन आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरांत, आमच्या जिवितांत, आमच्या समाजांत जायचें म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. असलें सर्गेचें राज्य आमी स्थापीत करूंक आनी आमच्या रायाक क्रिस्त रायाक हो तो मान आनी गौरव दिवंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान भोवत बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळकाळ समानान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. कळसांत हांव दूख धरून बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूतकर सोम्या काकूतकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूतकर क्रिस्ता काकूतकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकूतकर सोम्या काकूतकर तकली भगवान देवाची काकूत मागया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवाको सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेच परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता.
तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा, देवाचे श्रेय तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकृत तू बापाच्या उजव्या बोलाय, आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्र सांगाती देवा बाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. एगडी बोर आमच्या गरजां खातीर ते सवां खातीर इराद्यां खातीर आमी मागया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या भोव मोगाळ सासणाच्या बापा, तुज्या मोगाच्या पुताक सक्ता सर्व राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा साखरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाकणूंक पावो म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. इस्रायेलाच्यो सगळ्यो कुळयो हेब्रोनान दाविदाशी आयल्यो आनी तांणी म्हळें, आमी तुज्याच हाडा मासाचे सोंपलेल्या दिसांनी साऊल आमचेर राजवडकी चलयतलो तेन्ना तुवेंच इस्रायलितांक झुजाक आपोवन वेले आनी तांकां फाटी हाडले. आनी सर्वेस्परान तुका म्हळें, तूंच म्हजे परजे इस्रायलाचो गवळी जातलोय, तूंच इस्रायलाचो फुडारी जातलोय. देखून इस्रायलाचे सर्व मलगडे हेब्रोनान दाविदाशी आयले. दावीद रायान हेब्रोनान सर्वेस्परा हुजीर तांचे कडेन एक करार केलो. देवाचे उतर. देवाचे उपकार. सर्वेस्पराचे घर वसूया म्हणताना हांव संतोषलो. सर्वेस्पराचे घरी वसूया म्हणताना हांव संतोषलो. या मी सर्वेस्पराचे घरी अशे म्हणा लोक म्हणताना केदो वर्तो संतोष म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुसालेमा, तुज्या दरवाट्यांचेर आसात आमची पावलां, तुज्या दरां भितर उबी आसात आमची पांय. सर्वेस्पराचे घरी पोसोया म्हणताना हांव संतोषलो. मजबूत आनी आखंड बांदावळी उबारून बांदला आमची जेरुसालेम. थंयसर सोडून येतात कुळयो वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो. सर्वेस्पराचे घरी पोसोया म्हणताना हांव
सर्वेस्पराचे घरी वचूया म्हणटाना हांव संतोषलो. सांत पावलून कोलेसेगारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, उजवाडाच्या राज्यांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजांत भागीदार जावचे देणे तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्गां दितल्यात. ताणें आमकां काळोखाचे पदवेंतली काडून आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत हाडून पायल्यांत. त्याच ताच्या पुता मरिपात लाभता आमकां सोडवण म्हणजे पातकाचें भोगसणें. तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचें प्रथम जनीत सौर रचनामध्ये ताचे ती सर्गींची आनी पृथ्वीची दिसता ती आनी दिसनातली सौर रचना सिंहासनां स्वामित्वा अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचली. सौर रचना जावचे पयलें तो आशिल्लो. सौर वस्तू ताच्या मरिपात अस्तित्वांत आसात. तोच मस्त कुडीचें म्हणजे पवित्र सभेचें आरंभ वा पयलें पोळ जिवंत जाल्ल्यांचें. देवाचीच खुशी अशी जाली ताचे तें आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मरिफात समाधान स्थापीत करून भुमीच्या आनी अंतराळ्याच्या सौर रचनांक आपणा तें राजे करून घेवची म्हूण. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पराचे नावी येता तोच देव जावं. आमच्या बापा दाविदाचे राज्य ताका आनंद जावं. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. शिकी जेजू कुर्सार मारता आसतना लोक लागसार रावून पडयत आसलो. तांचे मुखंड ताका किंडून म्हणटाले. हेरांक ताणें बचाव केले. देवाचो क्रिस्त विसलोलो वय जाल्यार तो आपणाकच बचाव करूं. शिपाई ताची केळकुळां करताले. ते ताची ससी वचून ताका आंबट वायन दिवन म्हणटाले, तूं जो देवाचो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर. ताच्या माथ्या वयर उजो देवाचो राय ही उतरां बरोवन घाल्लीं. उमकाळयल्या अपराध्या मयलो मदलो एकलो ताची निंदा करन म्हणालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तुबळ दुसरो जाप दिवन ताका बेस्तावंक लागलो, तुका इतीच शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाकाय भियेनाय वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्या फावो जाल्लें तें मेळना, पूण आणे कसली सूख आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तूं राजपदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. देवाचें उतर. वाकाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, क्रिस्त रायाची परब, क्रिस्त राय जेजू राय जी परब आमी आचरण करता. हांगासर एक पिंतूर आसा. त्या पिंतुराचेर आमी एक नदर घाली जाल्यार अपुर्बायन जेजू एक राय कशें सोबचें आमी पळयता. पण जेजूच्या जिवितांत ताणें ती मुस्तायकी घाल्ली ना. ताणें मुस्तायकी घाल्ली ना. ती पदवी तो आशिल्लोय ना. त्या पदवे खातीर तो झुजलोय ना. त्या स्थानमाना खातीर तो केदिंगच पाटी लागलो ना.
देखून फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत सांपावलो स्पश्ट रितीन म्हणटा सैमान तो देव रायांसो राय रचणार तो सर्ग संसार असो रचणार अधिपती तो संसार असो आणि सर्गासो तरी त्या समासपणाक लब्धून रावंक ना बगर गुलामाचें रूप घेतलें आमचे गतीन तो चियेलो पातक मात्र संडून देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी दिलें तें नांव ताका भागवसय म्हूण हरी एक दिमी सकाळी आनी सुकाळी आनी आकाळी म्हणजे मग अशें भाव बडी न्हू पळया जेजू एक राय एक सवाल पिलातान जेजू विचारलेलें तूं येसुदेवाचो राय गी कित्याक विचारलें म्हळ्यार येसुदेवांचे मतबारी आनी थोडे मलगडे ते कितें करताले ह्या पिलाताक वचून तांणी कंप्लेंट केल्लें जेजू सगळ्या लोकांक सांगात हाडटा आनी ताचें मुखेलपण काण घेता आनी रोमी चक्रवर्ती विरोध झुजोवंक आलोचन करता आनी रोमी चक्रवर्तीच्या हातांतली इस्रायल सोडयतलो आनी खुद्द एक राष्ट्र करतलो आनी ह्या राष्ट्राचो तो राय जातलो अशें एक खोटें चिंताप वायट चिंताप सतनातलें चिंताप तांणी पिलाताच्या मुठीन घाल्लें तो आपणाकच राय करूंक भायर सरला अशें चिंताप देखून पिलातान ताका विचारलें तूं एक राय घे म्हूण आनी जेजू ना म्हणना वई म्हणना जेजू इतल्यान म्हणटा तें तुवें सांगलें पूण म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्हय जेजू म्हणटा हांव राय करेक्ट तुवें सांगलें पूण म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्हय म्हजें राज्य संवसाराचें जाल्लें जाल्यार म्हजें पाटलावदार हांव तुज्या हातान पडोन अशें जुस्तें आसलें न्ही गी पेद्रून तलवार काडली की ना हां जेजू कैद करतना पेद्रून तलवार काडली आनी मारलीत आनी एका सैनिकाचो माल्क ताच्या नांवाचो कान कापलो जेजू कितें म्हळें पेद्रू तुजी तलवार पोत्यान घाल तलवारीन झुजतलो तलवारीन मरतलो पळया देखून ताणें कितें केलें पडलोलो कान परत त्या मालकाच्या कानाक घडशिलो बरो केलो पळया आनी जेजू म्हणटा हांव आयलां सर्गीचें राज्य स्थापन करूं सर्गीचें राज्य कसलें सर्गीचें राज्य आयच्या महाप्रार्थनाच्या गितांत आमी म्हणटा सर्गीचें राज्य सताचें तें मोगाचें तें नितीचें तें सवस्थकायेचें आनी तें शांतीचें मोग सत नीत सवस्थकाय आनी शांती ह्यो पांच संगती जर तर मनशा कुळाच्या जिवितांत वा समाजांत दिसून येतात जाल्यार ताका सर्गीचें राज्य म्हणटात आनी हें राज्य स्थापन करच्याक हांव आयलां पळया म्हज्या मोगाच्या बोबडीनो तर जेजू एक राय घे हांगासर पिंतुरान पळयलें आमी तो राय बरी दिसता पूण त्या रायाची मस्तयकी जावं पदवी जावं तो आशिल्लो ना पूण तो सैमान राय म्हळ्यार कोण आमी पळयलां राय म्हळ्यार अधिकार आसलेलो स्थान आसलेलो मान आसलेलो गौरव आसलेलो राय म्हळ्यार व्हडल्या रावडेरांत जियेतलो राय म्हळ्यार झुजतलो हेरांक लगड काडटलो पळया देखून रायाच्या पिंतुरांत आमी पळयता चरित्रेच्या पानांनी आमी गेल्या जाल्यार रायाच्या पिंतुरांत रायाक एक किरीट आसा की ना रायाक बरी एक बंगराडी मुस्तायकी आसा की ना रायाक बरे मोचे आसात बसचें राज्य सिंहासन आसा आनी बोगलेक ताची सेवा करचे सेवक आसात आनी ताच्या पेंगटाक तलवार पळया तलवार कित्याक तलवार झुजोवंक आनी ताचें राज्य विस्तारोवच्या दिशेन तो अनेक राज्याचे दाड घालता आनी झूज मांडटा आनी जायत्यांक आपल्या तलवारीन कोसोन घालता पळया तें राज्य संवसाराचें तें राज्य स्वार्थाचें तें राज्य मोसराचें तें राज्य आपल्यास
गर्वाचें राज्य. पूण तें राज्य शाश्वत बाळना उरना. चक्रवर्ती अशोक आसलो तुमी जाणात न्ही गे. भिरांकूळ रायतो बळवंत धैर्याधीक शातिवंत आनी जैतवंत राय एकत्तेक झूज तो कितेंक सलवलो ना. पळय काळिंग झूज जालें न्ही गे. काळिंग झुजा वेळार पळया त्या काळिंग झुजांत तो असली जैत आपणायता. मेळ्ळ्यांक भाज्ये बरी खातन घालता. भाज्ये बरी भुरग्यांक म्हणून पळयनासतना, स्त्रियांक म्हणून पळयनासतना, दादल्यांक म्हणून पळयनासतना सगळ्यांकी. आनी त्या काळिंगा झूज जाल्या उपरांत जैतवंत जावन पळया एकच एक मार ताका जायना. तितलो जैतवंत जावन आपल्या घोड्यार त्याच्या रणभुमीची सबाय पळोवंक गेलो तो. सबाय पळोवंक आनी चरंडेनी रगत वळटालें पळोवंक गेलो. पळोवंक येता आसतना तो घोड्यार वता आसतना त्या रणभुमींत एक पिरंगल्लो आवाज आयकता. पिरंगल्लो आनी तो देंवता घोड्यार तावन देंवता आनी पळयता तो दुस्मान राज्याचो सैनीक मस्त गायला आनी तो मरणाच्या थंडीर आसा. उदाक म्हणून तो बोमान नासता. आनी ह्या वेळार चक्रवर्ती सम्राट अशोका आपल्या चामड्याच्या पोतयेंत आसलें उदक त्या सिपायाक दिवंक प्रयत्न करता आसतना तो सिपाई गायल्लो मरणाच्या तडीर आशिल्लो सम्राट अशोकाक थुकता तोंडाक आनी म्हणटा तुज्या हातांतलें उदक हांव पियेना. तूं कठोर, तूं नीच, तूं भुरग्यांक म्हूण पळयनाय, चेडवांक म्हूण पळयनाय, चलयांक म्हूण पळयनाय, सगळ्याचे संवार करतलो मनीस नीच. संवसार तुवें जिखलाय जावंक बरो पण मनशाची काळजां जिखोवनाय, देवाचें मौन जिखोवनाय तूं. म्हाका तुजें उदक नाका म्हणलो आनी तो मरण पावलो. चक्रवर्ती सम्राट अशोकाक इतली बेजार जालें. तो म्हणलो हांव सगळें जिखलां पूण हांव सगळें सोलवलां. मनशाची मनां जिखोवंक सोडवलां, मनशाची काळजां जिखोवंक सोडवलां, मनशाचे कश्ट पळोवंक सोडवलां. हांव एक निर्फळ राय म्हणलो तो. फाटीं आयलो ताची थालवार ताणें खाण उदकाक उडयली आनी म्हणलो हांव जीव आसता पर्यंत आनी मुखार खंयचेंच झुजू करचो ना, कोणाकय जिवेशी मारचो ना. आज आमच्या भारताच्या बावटार ताचें शांती चक्र आसा, अशोक चक्र म्हणटात. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो तें सर्गींचें राज्य म्हळ्यार तें न्ही तलवारीन आपणयलेलें राज्य. बगार मोगान सतान आनी नितीन आपणावचें राज्य, शांतीचें राज्य. आनी हें राज्य स्थापन करूंक जेजू आयिल्लो आनी जेजू एक राय. कित्याक हाचें पयलें वर्सप म्हणटा शमुएलाच्या ग्रंथांत दावीद इस्रायेलाचो श्रेष्ठ राय. दावीद पळया इस्रायेलाचो प्रथम राय साऊल ताका कोणी विंचुल्लो? ताका लोकांनी विंचून शमुएला मुखार दवरलो. लोकांनी सुबीत आशिल्लो, दंड आशिल्लो, मने आशिल्लो आनी बळवंत आशिल्लो. ताका इस्रायल घरांनी विंचलो आनी दावीद हाका शमुएला मुखार दवरलो आनी म्हळें आमकां ह्या मनशाक राय करून दी. आनी शमुएलान ताका मागून राय केलो. पूण तो देवान विंचलोलो न्ही, मनशान विंचलोलो देखून तो स्वार्थी जालो, तो अहंकारी जालो, गर्वी जालो, देवाक अविधेय जालो. देवाचें उतर तो आयकूंक ना. शमुएला मुखांतर देवान म्हणलें तूं फिलिस्तीकारांचें झूज मांड, तांचे सगळें नाश कर, पूण खंयचेच तुवें कैदी जावन बंदी जावन हाडूं नजो. आनी हाणें कितें केलें? झुजांत जिखल्या उपरांत बऱ्यांतल्या बऱ्या दादल्यांक, चलयांक, स्त्रियांक, घोड्यांक, जानवरांक सगळें ताणें बंदी करून हाडलें. आनी हें शमुएलाक कळ्ळें. शमुएल म्हणलो कितें केलें तुवें, कितें केलें? आनी तो म्हणलो हें पुरो हांवें हाडलां म्हज्या खातीर न्ही, देवाक होम बली भेटोवच्या खातीर, अर्गां बलिदान भेटोवच्या खातीर हांवें हाडलां, म्हाका न्ही. आनी तो बळू शमुएल म्हणलो तुज्या हजारो बलिदाना प्रास देवाक विधेय जावचें बलिदान अत्यंत श्रेष्ठ बलिदान, विधेयपणाचें बलिदान अत्यंत श्रेष्ठ बलिदान देखून तें तुका तें आनी तूं
तुवें भेटयलेलें बलिदान देवा मानूचें ना, देखून तूं मरतलोय, तूं मरतलोय, मरुभुमीन रणभुमीन मरतलोय आनी तुजें रगत पेटयलें उरतलें. म्हणजे मोगाच्या बाबणीनो, देवान त्या सावलाक थंयच सांडलो आनी बकऱ्यांचो गवळी जावन आसलो पिर्लोक आसतल्या सावलाच्या रावळेरांत सावलाक खुशी करचे खातीर, रायाक खुशी करचे खातीर पिर्लोक वाचतलो धाकटुलो भुरगो जेस्सेचो पूत दाविदाक सामुएला मुखांतर देव विंचता, मागता आनी इस्रायलाचो राय करता पळया. आनी ही खबर सावलाक मेळटा आनी सावल जायते पोटी दाविदाक जिवेशी मारूंक सोदता पूण दावीद मेळना. पूण एक दीस दाविदाच्या हातांत सावल सांपडटा दाविदाच्या हातांत. सावलाक दाविदा सोदून वचून मस्त पुरासाण जाल्ली. सावल दाविदा जिवेशी मारचे खातीर आपल्या सैनिकांक घेवन सोदून पूण दावीद मेळोंक ना. आनी सावलाक बरी न्हीद आयली आनी सावल बरेंक न्हिदलो एका सुवातेर आनी थंयसर दावीद पावलो आनी दाविदाच्या संगात्यांनी म्हळें, काड तुजी तलवार मार हाका, काड. आनी तो म्हणलो, हांव म्हज्या धन्याक मारचो ना, हांव म्हज्या धन्याची कुणी करचो ना, कित्याक तो मागलेलो आनी मागलेल्याची हांव कुणी करचो ना. म्हणलो ताच्या पालव्यांची ताच्या शलाचो एक कुडको तलवारीन घातरन तो वेता म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. पळया असलो दावीद, इस्रायलाचो श्रेष्ठ राय आनी रायाच्या वंशाचो जो जावन आसा जेजू क्रिस्त दाविदाच्या वंशाचो. देखून मत्तेवाच्या वांजेलांत आमी पळयता तो दाविदाच्या वंशाचो. थंयसर सगळी वंशावळ दिल्या, वंशावळ जुजयतावन दाविदा पर्यंतली सगळ्या तकलेंची वंशावळ दिल्या आनी जेजू एक दाविदाच्या घराण्याचो. मात्र न्ही, जेजू जल्मलो शहर खंयचें? बेथलेहेम. तें रायाचें शहर बेथलेहेमांत जेजू जल्मलो. पळया तो रावळेरान जल्मोंक ना. पळयल्या हें पिंतूर पळयल्या न्ही, रावळेरान जल्मोंक ना. ताचें थंय उस्तूर अशें नातलें. बथेनाच्या गुसींत बथेनान ताका रेवडायिल्लो. म्हटल्यार खांबळीन जावन दी रेशमीक उस्तरान ताका रेवडावना, बथेनान ते रेवडायिल्लो. ताचें थंय उस्तूर नातलें. विणगो तो धाकटुलो भुरगो. पळया आनी गोरवांचो गोठो रवळ्ळेर न्ही. पळया एका रायाक स्थानमान जाल्लो जागो न्ही तो. जाल्यार देव म्हणटा ओ राय. देखून थंयसर शिमटी नखेत्र दिश्टी पडलें. रायांक मात्र पडचें तें नखेत्र थंयसर दिश्टी पडलें. उदेंतीचे थेग महान विद्वांस राया संगी उदेंतीचे थेग राय थंयसर आयले. 3 काणयो अर्पिल्यो, एक भांगार, एक दुंपू आनी रक्ताबोळ. पळया आनी भांगार जावन आसा संकेत म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो, रायपणाचो संकेत, रायपणाचो. देखून जेजू ताचे रायपणाचें अस्तित्व ताणें होगडावंक ना, तें सांबाळलें. पळया स्नानीक जुवावलाकचें स्नान घेतच तो सगळ्यांनी गेलो आनी तो म्हणलो पातकीजीनी बदला, बरी खबर सतमाना सर्गेचें राज्य लागीं पावलां. सर्गेच्या राजाची बरी खबर तो सांगूनच गेलो, परगट करूनच गेलो. जायतो लोक ताच्या फाटल्यान आयलो. सताचें, नितीचें, मोगाचें, स्वस्थकायाचें आनी शांतीचें ताचें राज्य स्थापन करचे दिशेन तो वावुरलो म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. आनी तो आम्हा हरएकल्याक म्हणलो हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां. उजो कसलो उजो? मोगाचो, शांतीचो, नितीचो, स्वस्थकायाचो आनी भक्षण्याचो असलो एक राज्य उजो हांव पेटोवंक आयलां. वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो निवाणें ताका कुर्सा मारल्या उपरांत थंयसर एक बोर्ड घालो. INRI न्ही, इसूस नाझरीन रेक्स इदोयरम म्हणून घाला थंयसर. जेजू नजरेन रायजू देवांचो म्हण अर्थ, रायजू देवांचो थंयसर घालून जालें. कोणी म्हणाले तो आपणाकच राय म्हणटालो म्हूण सांग बरें. आनी पिलातून म्हळें बरोवन जालां आनी बदलूंक जायना. तो आपणाकच राय म्हणटालो म्हूण बरें. ना तें बरोवन जालां बरोवन. पूण म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जेजू जुदेवांचो मात्र राय न्ही. देखून ताणें म्हणलें हांव सर जुदेवांचो मात्र राय जाल्लो जाल्यार म्हजे फाटला उदार म्हजे संगी जुस्तें आसलें. हांव जुदेवांचो राय न्ही, हांव सगळ्या मनशा कुळाचो राय.
सगळ्या जाती खातींचो, सगळ्या मनशा कुळाचो, सद्द धर्माचो, सगळ्या राष्ट्राचो, आख्ख्या संवसाराचो हांव राय. खंयसर मोग आसा थंयसर हांव राय, खंयसर शांती आसा थंयसर हांव राय, खंयसर सवस्काय आसा थंयसर हांव राय, खंयसर सत आसा थंयसर हांव राय, खंयसर नीत आसा थंयसर हांव राय. पळया हें राज्य सोम्याचें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून संवसारी मस्त राय आयले न्ही ते सर्गीच्या राजा खातीर वावरूंक नात. बगार आपणाच्याच राज्या खातीर वावुरले सोडल्यार म्हजो राज्य न्ही म्हजो राज्य कळिंगा, म्हजो राज्य हैदर, म्हजो राज्य मैसूर, म्हजो राज्य मद्रास, अशें त्यात मुघल म्हजो साम्राज्य न्ही अशें पुरा तांणी त्या राज्यांत त्या राज्या खातीर संवसारा खातीर ताचें अंतस्त रावळेर वाडोवच्या खातीर जेल सोडल्यार सर्गेच्या राजा खातीर जेल कोणूच ना. देखून पुरा राय ते सगळे चरित्रेच्या पानांत लिपल्यात. पळया कन्नडांत एक पोद आसा, राजा महाराजरू ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋರು ಯಾರು, ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋರು ಯಾರು. ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋರು एकलो जेजू ख्रिस्त. तो मोगासो, शांतीसो, नितीसो, सतासो, सवस्कायसो आनी सेवेसो राय आमचे मदें आसा. ह्या राज्याचे भुरगीं आमी, ह्या राज्याचे वारेस्तार आमी. देखून सुम्यान केल्लें काम आमी करूंक आसा. आमी ताच्या मोगाचें राज्य, शांतीचें राज्य, भोगसण्याचें राज्य, सताच्या नितीचें राज्य, सवस्कायचें राज्य आमच्या कुटुंबांत बांदूंक आसा, आमच्या समाजांत बांदूंक आसा, आमच्या फिरगजेंत बांदूंक आसा, आमच्या वाड्यान बांदूंक आसा आनी ताका आमी साक्षी जावंक आसा. असलेंची विचयूंक सुमी आमकां आदार दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रवियांत्री एका देवात ह्या सुलम सभावार तुक त्यानुसार ह्या सगळी सांगाता. एकच देवा सतमंता सर्वद्वेदार बापतो सर्गानी पिकमिसो दिसत्या ना दिसत्या असो वस्तू सो रसनार अनेक सम्या जेजू ख्रिस्ताक सतमंता देव सुकलोस पुतो सर्गळा दिवपातान सलमला देवातान देव सोडातान उसवाड करे देवातान सल्लो करो दी तो देवातान सलमला तगर सोंगना बाबाच्या सई बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम मनशां बसोत आनी आमच्या सोडवण्या बसोत सर्गात तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कर्मयाची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसोत पणसवेला घाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो तो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवान जालो सर्गात सोडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला. जिव्यांच्या आनी मेल्ल्यांची मनस्वी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे रास वडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वरानी जीव दिता तो बापानी बुता आनी सलाम बापानी बुता बराबर ताका समा सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं दवलो येयलो. एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेली सभे सतमंता पातकाच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवानपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वासो रावता. आमेन. ह्या विश्वासान मोगान आमची मागणी आमची गरजो ती एका देवाच्या पांयांतळा आमी समर्पया. सर्गींच्या बापा तुझे राज या संवसारी बांदून हाडूंक वावुरच्या पापा साहेबाचेर बेसावंक घाल. सर बीस याजक आनी धर्मिकांक जेजूच्या राजाचे साक्षी जावन जियेवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. सर राजकी मुखेल्यांनी अधिकाराचो लेखावरतो मोग करिनासतना मोगान अधिकार चलोवंक आनी आमचे राज मोगाचे बिडार करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. विविध रितींचे पिडेंक वळख जावन कश्टांतल्यांक तशेंच उतार प्रायाच्यांक मतीक समाधान आनी बरी भलायकी दी म्हूण मागता. आमच्या भुरग्यांक आनी युवजनांक तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्त रायेचो उतरांनी करण्यांनी आनी जिणे देखीन पाटलाव करूंक शिकय म्हूण मागता. अशांती झगडें आनी मनस्ताप पयस कर. जेजून आशिल्लें शांती समाधान आनी मोगाचें राज आमच्या कुटुंबांत शेजारा वाड्यांत
आनी पिरगजेन स्थापन करूंक आमची मोत उजवडाय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. या येव क्रिस्तच्या मेजा भोवती एकठांय जालेल्या आमी सर्वांनी तुज्या पुता जेजूचे राज आमचे भितर बगूंक आनी आमचे भोवती बांदून हाडूंक उजवाड दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. इकडी बोरदोळे आमी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. आमच्या राज्या खातीर आमच्या देशा खातीर देशाच्या सरकारा खातीर मागया. राज्याच्या सरकारा बसोत मागया. लोकांची अडलतें ते चलयतात. समिया सारकें सताचें नितीचें मोगाचें शांती समाधानाचें सवस्थकायेचें राज्य बांदून हाडच्या दिशेन समेच्या जिविताची खरी देख घेवन आपली राजवडकी चलोवंक जाय अशी कृपा तांकां फावो जायचें मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजें राज्य तें सताचें मोगाचें नितीचें सवस्थकायेचें म्हणून तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आमकां दाखोवन दिलें आनी ह्या राजा खातीर वावरूंक आमकां आपोवणें दिलें. ह्या सुमये सुपाटलाव करतले आमी हेस सताच्या मोगाच्या नितीच्या सवस्थकायेच्या शांती समाधानाच्या राज्या खातीर वावरूंक जाय अशी कृपा दी म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. उदोगोवाचो वांगडाकाचो बापा दिता तुका बदलून देणे दितुका सत्याचो जिवीत लाभय म्हाका. उदोगोवाचो वांगडाकाचो बापा दिता तुका बदलून देणे दितुका सत्याचो जिवीत लाभय म्हाका. बदलून दितात आत्मीक पोषण वायन बदलून दितात अद्भुत जीवन आशीर्वादून तुझे सांगते जीवन पवित्र करून बापा करते पावन. उदोगोवाचो वांगडाकाचो बापा दिता तुका बदलून देणे दितुका सत्याचो जिवीत लाभय म्हाका. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकले महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्पोर आमच्या भोव मोगाळ दयाळ बापा पातकाचें बक्षणें जोडून सगळ्या मनशांक तुजे वेंगेंत हाडूंक तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमची बली जावच्या तुवें धाडलोय. ती बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांव म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासू फावो. ओ काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता आनंदाच्या तेलान माखून केलोय सासनाक याजा कामसो आनी एकलोसो राई सर्व रसने सो शांतीची तो निर्मळ भली कुर्सार ताणें तुका आपणाची बठवणी केली
आणि अशी मनशा कुळाची सडवण संपतली. सगळे रस्तेक आपल्या अधिकार काल हाडून एक सासनिक आणि सार्विक राज्य तुझ्या महिमेक ताणे ओपून दिले. राज्य सताचे आणि जीविताचे, राज्य नीतीचे, मोगाचे आणि सवस्त कायेचे. देखून आता देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेच होतो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताकाचे. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. पवित्र गडी संभ्रम तोंबाव बिडीनो दिमी गल्या भक्तीने या रीतीन मोठेली जाऊया. सगळे आमची इरादे समयाची कुडी रक्त समर्पण देऊया. बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागताव. जाऊन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू ख्रिस्तची कूड आणि रगते आपल्या सुकुशीने कष्ट मरण सुसंगवेच्या आधीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या असे सांक दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खयात. ही मुजी कूड तुमचे पासो तू समर्पवची. तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या असे सांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आणि अंतले पियत ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्याने ससनी कराराचे रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आणि समेस्त मनशां बसोत थंय वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट तसो गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान उतरो. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरण सोनी पुनर्जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आणि जिवीत सोडून आणि सोडूनची कालसे तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊन कान तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचताव आणि जेजूची कुड रग सेवतेल्या आमकां समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पर आख्खे संवसारार विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेस उडास करी. लिओ आमचो पापा पिटर पौलो आमचो गोडी बापा आनी सगळी आज जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी इस्तगादी दंतलेल्या समेस्तां तुजे परजोडीत मुखार पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागताव. आमकार मर्या देवाच्या माया संगती ती सपती भाग्यवान जुसे भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. सुमयाचे सर्गीचे राज्य आमच्या मध्ये स्थापन करूंक देवा स्वादार करपा मागून सुमयेन शिकलेले मागणे हातून सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सा तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे स्त्रीला मुक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका
पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिडेशिड्यांतले आमकां निवार देखून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येळे बरोबर शानात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार का कुळतीने सर्व पातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तूं जे तेनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं माया मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दी कधी मी गेले प्रिय इजून आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरोबर मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली सर्गीचे राज्य ह्या संवसारांत स्थापन केल्ली आमी ते मुंदार सूंक आपोवणी दितात ती शेडयेचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमी तुवें भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं आमेन जेवणाचे वेळी तुवें उडो मोडलो तुझ्या समासांतो बदललो कालसितलो दातारो रगसासे केलो उपरांतची शांती दिलो ये जेजू मोगळा ये जेजू दयाळा ये कृपे सागोरा गया बागे मोता ये जेजू मोगळा जेजू दयाळा ये कृपे सागोरा दया बागे होता प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा स्वामी जेजू क्रिस्त सर्व सोरासा म्हूण आमी वळखता आनी ताचो आजना पाळूंक आमकां अभिमान भोगता ताच्या दबाजीक परबेच्या दिसा आमर जिविताचें जेवणखाण आमी केलता तें सजिवीत सासणीक वैभवान सर्गी ताच्या राज्यांत आमकां फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे गोड उपकार बाबार्थ आमचो चडो उजवाड आमचो पांको धैर्यान आमी भरो परगण्या क्रिस्ता शांती पासून वरून नीती पासून सुजून संतोष सगळ्या हाडून जावया साच मोगा जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ कुर्पेसर आमी आसून जियेचे कर सदां काळ
जेजू तूं आमचो आदार, मोगान तूं आमकां सांबाळ, कुर्बेस आमी आसूं जियेशें कर सदां काळ. मोगाळ पुत सुवे अवघार मोरी आशीर्वादी नमान बडोक जेजू आशीर्वाद दिया रोजारी सैबिनी सगळी संगता भगेन कुसचे कृपे निवराम आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी भक्तीन मी सांगवाटे जाल्ले तुमकां समेस्तां अभिनंदन देव बरें करूं. आमी तुमचे खातीर मागता तुम्ही आमचे खातीर मागा समेस्तांक देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. मुखाचे न्हू तुमकां समेस्तांक रोजर मायाची फिरगज तशेंच बडो जेजूचे पुंतळ अलंकार हांगा तो न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सांतावन ह्या पुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बडो जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखान जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडो जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच साहित्याची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं साहित्याची खाळसामोना दादोशी केल्लीं आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादां नाना रुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीकय उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुलीं फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांतावन जायत्या वर्सांतावन परते मोपाचो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.